शुक्रारा सकाळी आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकरान पार्टीच्या लेटर हेडीचेर आपूण राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सही करून काय आदेश काढले. फाटले काय निर्णय भायर आयले. आरजीपीत राष्ट्रीय अध्यक्ष पदच ना म्हणून सस्पेंड केल्लो खजिनदार अजय खोलकार सांगता जाल्यार पार्टीत राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा आनी तो आपूण म्हणून विरेश ठाम. आणि तुम्ही मुद्दाम कॉन्स्टिट्यूशन वाचून पळोवंक शकता आसतले की नॅशनल प्रेसिडेंट जावं नॅशनल एक्झिक्युटीव जावं स्टेट कावन्सिल हे सगळे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा. सो म्हाका तो खंयच्या बेजाचेर अशें उलयता तो. सो म्हाका दिसता ताका तें खबर ना कित्याक पार्टी जेन्ना रजिस्टर केली तेन्ना आमी फूल प्रोसिजर फॉलो करून रजिस्टर केली आनी तेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी रजिस्टर जाली. की पार्टीच्या कॉन्स्टिट्यूशनान जो आमचो अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आसा जो इलेक्शन कमिशनाक पावला जो इलेक्शन कमिशना कडेन आसा तो तितून बरयल्लें आसा की पार्टीचो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तशें पोझिशन ना. विरेश बोरकर जो स्वताक सेल्फ प्रोक्लेम नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा तो नॅशनल प्रेसिडेंट न्हू. मात वेंचणूक आयोगान जून 2026 म्हळ्यार फाटल्या म्हयन्यात वेबसायटीचेर घाल्या आरजी पार्टीच्या संविधानाची प्रत विरेश सांगता तशीच आसा. हे पळयात. ह्या संविधानात दिला ते प्रमाण आरजीपीचे नॅशनल काउन्सिल आणि नॅशनल कार्यकारी समिती नेमात आसा. ह्या संविधानाच्या सगळ्या पेजींचेर आरजीपीचो स्टॅम्प आणि विरेश बोरकराची नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून सय आसा. ह्या संविधाना प्रमाण वेंचणुके वेळार फॉर्म ए आणि फॉर्म बी दिवपाचो अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष वा राष्ट्रीय सरचिटणीसाकूच आसा. आता हे पळयात. डिसेंबर 2025 वेंचणूक आयोगान राजकीय पार्ट्यांक तांच्या संविधानाची प्रत दिवपाक लायिल्ली. आरजीपीन आपल्या संविधानाची प्रत दिवंक नाशिल्ल्यान 12 फेब्रुवारी 2026 आयोगान तांकां रिमांयडर धाडिल्लो. आयोगान हो रिमांयडर आरजीपीच्या अध्यक्षाकूच धाडिल्लो, राष्ट्रीय अध्यक्षाक न्ही. 19 फेब्रुवारी 2026 अध्यक्ष मनोज परबान आरजीपीच्या संविधानाची नवी प्रत आयोगाक दिल्ली. ह्या नव्या संविधानात राष्ट्रीय अध्यक्ष वा नॅशनल काउन्सिल वा समिती ना. नव्या संविधानात सीईसीक सगळे अधिकार दिल्यात. आरजीपीच्या दोनूय गटाकडेन आपापल्यो भूमिका प्रूव्ह करपी डॉक्युमेंट आसात. आरजीपीन सुधारित संविधानाची प्रत वेंचणूक आयोगाक दिल्या खरी, मात फाटल्या म्हयन्यात आयोगान वेबसायटीचेर घाल्ली संविधानाची प्रत विरेश म्हणटा तशीच आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.